अर्गान दिता हांव सोम्या पावन जालां तुज्या येण्यान सदां रावतू म्हज्या काळजांत धन्या बेसांवांनी बर म्हाका अर्गान दिता हांव सोम्या पावन जालां तुज्या येण्यान सदां रावतू म्हज्या काळजांत धन्या बेसांवांनी बर म्हाका अर्गान तुका परत व्हिडिओ दिता मानाची मोगाची सैरी कोणी भायर आसा तर तुमी दायकन येवन सर्वांनी भितर बसचे हांगा सर युनिकेट ट्रस्टांचे तणपीण आसा सर मानाच्या सैर्याने स्वीकार करचे बाता बेनेरला उलायबात क्लोड बंद केनोंदला जेजू तुका अर्गान तुका पोगळी तुका काळजांत दायल्यार देव बऱ्या दिसा सोवें बरो दनपार हांगासर जमलेल्या मानाच्या मोगाच्या सैर्यांक वेळ हो उदेला आयच्या ह्या सुमार दनपार असो वेळ हो उदेला क्रिस्त आयला जेजू क्रिस्त सोयरो जावन इश्ट जावन माया मोगाचो सागर जावन बाय ॲश्रेल आनी बाय नियोरा हांच्या काळजांत आयला आनी जेजू पयले फावटी आपल्या काळजांत सेवन बाय ॲश्रेल आनी बाय नियोरा संतोशान भरल्यांत मानेस्त सिरील आनी मानेस्तीन अश्विता टिमेल्लो हांचे दो ॲश्रेल मानेस्त प्रवीण आनी मानेस्तीन अशुंता फेर्नांडीस हांचे दो नियोरा हांच्या भुरग्यांच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमीक कार्याक तांणी आमकां मोगाचें आपोवणें दिलां आनी तांणी दिल्ल्या आपोवण्या पाळोवंक दिल्या कुटुंबदारांक सैर्यादारांक इश्ट मंत्रांक वड्याच्या गुरकार आसूं वड्याकारांक शेजाऱ्यांक मानाच्या मोगाच्या सैर्यांक माया मोगाचो येवकार मागता स्वागत सुस्वागत फेर्नांडसा केला कुटुंबातर्फे मागोवंक आनी टिमेल्लो कुटुंबातर्फे मागोवंक हांव खुशी व्हरतां म्हाका न्हू खंडी जावन व्हरती खुशी आनी संतोश आज त्या दोगांय भुरग्यांक एक घडी बरं पळया की सोबीत सुंदर दिसता सोबीत हांसो थंयसर आसतात आनी हांगासर वेदी सोबीत तरेन हांगासर सोंपता हांव उलो दिता ॲश्रेल आनी नियोरा तुमच्या कुटुंबा समेत टाडा मम्मी आसात पोदोर मदोर आसात धाकटुले भाव भयणी आसात न्ही गे हांचे सांगा तुमी हांगासर येवच्याक आनी रिती आसली वेती समोरच्या उलो दिता बसून ताडयांचो आवाज संगीताच्या नादान आज हांगासर पयले फावटी जेजू काळजां सेवल्या ॲश्रेल आनी नियोराक आमी स्वागत करया 3, 2, 1 यो स्टार्ट पयलें इदळसो स्वागत केला मात बिन्नेरगला स्वागत पणंदुल्ले वेदीचेर सोंपतात ॲश्रेल आनी नियोरा ॲश्रेल कोण हाय कर बळ्या नियोरा कोण दोगांय सांगात हाय करया वरती खुशी तांचे थंय मोगाचें न्हू कित्याक परच्या दिसा जेजूक आपल्या काळजांत तांणी सेवला एक इश्ट जावन सोयरो जावन कित्याक येदोळ होरेक ताका डॅडी मम्मीन पगार भावान व्हरतो सांगात दिल्लो आसा परच्या आयतारा तावन जेजू तांचे थंय येवन तांचो सांगात दोडतो जाला कित्याक सर्व इश्टां पैकी सर भावा पैकी सर मोगा पैकी व्हरतो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी तोच जेजू क्रिस्त उंड्या रुपी तांच्या काळजांत आयला तर आमी संतोश पावता कित्याक आज तांच्या पयल्या कुमगारचो संभ्रम आमी आज हांगासर आचरण करता आसतना तांकां अभिनंदन म्हणया उल्हास म्हणया दोन घट्ट थाळयो मोगाचें न्हू हांगासर आमी तांकां दिवया ह्या संदर्भार उलो दिता हांव स्वागत म्हणटा परांगपेटे खोवेंताचे हांगासर प्रत्येक तरेन उळव्याचे फिरगस विगार आसात भोवमानादीक बाप फेड्रिक ब्रॅक्स हांकां स्वागत सुस्वागत म्हणटा दोन घट्ट ताळयो बापानो तुमकां तशेंच दर म्हयनी आसा दर म्हयन्यांक आमी स्वागत सुस्वागत करता दोन ताळयो दिया आमी संतोश पावया दर म्हयन्यांनी पदऱ्या पायल्यात या मनेस्त सिरील आनी मनेस्तीन अश्विता डिमेल्लो अपूर्बायची दोगां भुरगीं तांकां आनी हांगासर आसा धाकटुलो बाबा एन्सेल आज ती संतोश पावतात
कित्याक तांच्या भुरग्याच्या ह्या पयल्या कोमगारच्या संदर्भार आनी प्रत्येक तरण मानेस्त प्रवीण आनी मानेस्ती अशंता फेर्नांडीस आनी धाकटुलें भाय आसा बाय डिओरा सोबीत दिसताय मातो हाय करगी म्हाका न्हू आज हें कुटुंब संतोष पावता कित्याक आज सांगता बाबयणेच्या भुरगीं आनी साडू साडू एक जाल्यात न्हय गे आनी खंडीत जावन म्हाका न्हू आमचो संतोष पळया आमचो मोग पळया आज एकवटी तरण आज हांगासर पयलो होमगार अचानक ती संतोष पावतना खंडीत जावन तुमकां आमी हांगासर जमल्या सर्व जण अभिनंदन म्हणटा उल्हास पाठयता म्हाका न्हू दोन घट्ट थाळयो तांकां आमी अभिनंदनच्यो उल्हासाच्यो दिवच्यो संभ्रमाच्या कार्यार आमी आसाव देवा बापाची आशिर्वादां बेसावां ह्या कार्याचेर मागोवंक आसा वाड्याचो गुरकार आसा प्रतिनिधी आसात वाड्याकार आसात कोडमान लोड साहेबीन वाडो मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा प्रतिनिधी सवें वाड्याकार सवें फुडें येवच्याक आनी मागण्यावधी सोलोवच्याक उलो दिता सुरवेल्लें गीत गावन सुमेश तो उबे रावया सुरवेल्लें गीत गावन मागण्यावेदी आराम करया एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताल्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता पवित्रान आमकां नवो जीव दिवू तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कुरबेन सासणी जिवीत आमकां जोडून दिलाय एकवटान जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताल्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता भगेन कोस्ताचे कुरबे निवारम काम ते देवा आमच्या सोणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्गचरणी उल्हास पा हालेलुया पिता कवम पाव दिले हालेलुया तो आपले संगले बरे जीवन दला हालेलुया आम बसों द्या लगी मा हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव काम रे हालेलुया पिता सुमे करो जीवन दला हालेलुया मागिया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुता आपले जीवनपणावरील संसारात संतोषान तुवें दया केली ताच्या मे बगे तुमका मेरे मेरे पास सस्ताच्या जिनेसो संतोष आमका लाभस कर तुझ्या लागी मागता त्या श्रेष्ठ आमच्या सोम्या मेरे पात आमेन महिमा पाणी बता आणि पवित्र आत्म्या दे तशे तता आणि सदा सर्वता महिमा पाणी बता आणि पवित्र आत्म्या दे तशे तता आणि सदा सर्वता महिमा पाणी बता आणि पवित्र आत्म्या दे तशे तता आणि सदा सर्वता देवा देवा केल्या बड्या मुझे रखण्या सरगेचे दे मका दिला तुझो बेन मुझे मो तुझ वडाय मकरा संभाळ सलय आमेन सोत्नो सो विश्व दीदंका ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाशाचे पंगोंदे समानांताचो विश्व आमेन आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया सांजुआवच्या शुभवातांतले वसाप हांव जिवीत असो हुंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मोन पावले पूण सर्गार्थान देंवोन आयिल्लो हुंडो तसलो न्ही कोणीय तो कांयच जाल्यार मरचो ना हांवच तो सर्गिंतान देंवोन आयिल्लो जिवो हुंडो हो हुंडो खाता तो ससनांक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो हुंडो म्हजें मास तितल्यार जो देव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपले मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचे मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे तें ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण
आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे तें जियेता आनी हांव ताचे तें जियेता. जशें जिवन बापाक म्हाका धाडल्या आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थावन देवलेलो उंडो. देवाचें उतर हे. आता आयकल्ल्या उतराचेर नियाळ दिता आदलो गुरकार मोंतो फेर्नांडीस. आमच्या भुरग्यांनी शिकपान प्रशस्वी आनी खेळा पंगडांत इनामां आपल्या वेळार तांकां आमी शाबासकी पाठयता. हे वरवीं भुरगीं संतोश पावतात आनी तांकां मेळिल्लीं इनामां विशीं हेरांक सांगतात. अशें तांचो संतोश एकामेका लागीं ती वांटून घेतात. भुरग्यांक इनामां प्रशस्व मेळ्ळ्यार फावनात. हाच्याकी वर्त्या मापान तांकां बऱ्या इश्टाची आनी बऱ्या मार्गदर्शनाची गरज आसा. एकलो विश्वास इश्ट जिविताचें अमृत आनी देव भिरांत मनशाक तो मेळटा म्हणटा पोरण्या सल्ल्याचे शिकोवणदार. जेजू आपलो आप्त इश्ट आपल्या इश्टागतीचो गुत जावन जेजू आमकां ताची कूड आनी रगात पवित्र अवकारिस्तान दिता. जेजूचें देवी खाण सेवन ताच्या पवित्र इश्टागतींत आज ही भुरगीं प्रवेश जातात. जेजू सर्वांचो मोग करता तरी भुरग्यांचो तो विशेश मोग करता आनी भुरग्यांक म्हजे सर्तीन येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात म्हणटा. आज जेजून आमच्या ह्या भुरग्यांचो वत्या रितीन मोग केला आनी तो आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आयला. फाटल्या दिसांनी ह्या भुरग्यांक काळजान विशेश रितीन तयारी केल्या आनी आज जेजूक शेवण जेजू थंय तांचो मोग तांणी दाखयला. तांच्या फुडल्या जिवितांती जेजू तांचे पवित्र तांचे थंय तांच्या इश्टागत दाखोवन तांची जिणी अर्थाबरीत करूंक आज आमी तांचे पासून मागया. आता आमची आवडताची प्रार्थना उसारुया. सर्गींचे बाप्पा ॲशिल आनी नियोरा क्रिस्ती बवार्थाचे देणे दिले. हो बवार्थ गुंड करूं क्रिस्तांव शिक्षण आनी बरे जिणेची साल समकून ताका दिवंक ताच्या शिक्षकी बराबर वावरूंक आमकां फावो केले. तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सडीत लाबोवन तांचो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू ॲशिल आनी नियोरा पयल्या कुंगळाच्या संभ्रमान वांटेली जावंक आमी आयल्या. ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश ॲशिल आनी नियोरा थंय सदांच आसूं दी आनी तांचे जिणेची बुन्याद जेजूचेर बांदून हाडून ताचे जिणेचो बेस विंचून काडूंक तांकां तूं आदार दी म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा आवय बापय संगी आमी ताचे पोदोन मोदोन जावन ताच्या कुडी आत्म्याच्या वाडावळीक प्रोत्साह दितले व्यक्ती जावन मुखार आयल्या. ॲश्रेल आनी नियोराक तुवें साबार देण्यांनी भरल्याय. ताची देणी ताणें उर्जीत करून ती जेजूक मोगाचो आनी आमच्या समाजीक उपकाराचो व्यक्ती जावन वाडाशें कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची. तूं आमचो विशेश मोग करताय आनी आमच्या बवरी आसच्या मोगाच्या मनशाद्वारी तूं आमचो मोग करताय आनी आमकां बरी आवय बापय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत तसच्या साबार निर्गतीक आनी दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उदास करता. तांचो मोग करूं आनी तांच्या उदरगतीक वावरूंक बऱ्या मनशांक तूं फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू कुंगारान तुवें आज तुकाच आमकां दिलाय. आतां हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. तुजो मोग करूंक सदांच तूं म्हाका फावो कर. तुजे बरी जाण तुजी कृपा म्हाका
काल तुझे विसणार बे म्हज्या मोगाच्या डॅडी मम्मीचेर भाऊ भयणीचेर इश्टांचेर शिक्षक शिक्षकांचेर आमच्या सैरीचेर आनी आमचे पसत वावुरतेल्या सर्वांचेर बापा आमची आयक आमचे आणि येसोम्या आता आम्ही उसारली मागणी आणि आमची मागणी सांगता आम्याच्या पायांतला दोन आमच्या बापा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमसितां जशी आमकां गोंड्या नाका बरवस आमच्या माय मोयन्याचे दोलोने नाम तुझा माये Portoname podanase Argen jin jiyese ma bagaimana kursa jagure nanti jadi मागण्या सोनल्या वाड्याच्या गुरकाराक पात्रकारांक तशेंच अबरबाई सोनिया आदल्या वाड्याकाराकी देव बरें करूं म्हणून युनिकेटर्स एका कारभारान ती सांगया मा नियोरा हांगा सर या आमी आदली बदली करया तुमची ॲस्ट्रेल हांगा सर तितकेशे पाटी रावा तुमी मजगत रावया तितकेशे पाटी रावा म्हाका न्हू ही जावन आसात पदर आनी मदर न्हू डॅडी मम्मी गेली आतां पदर मदर जाली न्ही गे या पदर मदर एक 2 ताळयो दिया हांगे या थँक्यू हाय करया सगळां हाय करया आं कशी जाली न्ही गे या थँक्यू दयकन बसका स्वीकार करात म्हाका न्हू हांगासर एक प्रेयर सॉंग आसा हांगासर मुखार येवचें मा आनी सिटा हांगासर आसा अबरबाईचें प्रेयर सॉंग आमच्या समोर सदर करूं नमो
देव बरें करूं आनी सिठाक मस्करेनस अपर बरें रितीन हांगासर प्रेयर सॉंग दिवन आमकां तुमी तदोशी केल्ल्या खातीर मोगाचें एनिकेटर्स हांगासर संभ्रम तो पयल्या कामगाराचो अर्थ्या मोगाचो आज दोगां भुरग्यांचो पयलो कामगार हांगासर आचरण करच्या संदर्भार हांगासर पयल्या कामगाराची केक कतरन संतोष पावोंक कशी व्हरतात दोगांय भुरगीं तुमी दायकान मुखार या मा डॅडी मम्मी सगळे आजी आनी मुखार येवचें पणजी आसा पणजी माय आसा मानेस्तीन मेरी ब्रॅक्स साध्य जाल्यार मुखार येता आजी आसात मानेस्तीन अपोलिन डिसोजा मानेस्तीन फिलोमेना फेर्नांडीस मानेस्तीन रेमेदा मतायस तुमी दायकन हांगासर येवचें म्हाका तशेंच कुटुंबाची संदे आसल्यार फाटल्यान रवी येता कुटुंबाच्या संद्यांनी फाटल्यान रवी येत मानेस्त सिरील आनी मानेस्त प्रवीण हांचे कुटुंबा संदे आसल्यार फाटल्यान रवी येता कोण आसा भयणी दट्टू मग आमच्या मध्ये हजर आसात भोवमानात एक बाप हेनरी डिसोजा कापजेन स्वागत सुस्वागत फादर तुमकां तोंड तळया मोगचें तांकां आमी दिवया सांगात येतात की माय माय जायना आपूण हाड सकास चेरार बसया आमी हांगा माय त्या क्वेश्चनस माय भुरग्यां सांगता डॅडी मम्मी सांगता या आपल्या सांगता या हांगासर जेजूक आज गेले त्या आयतारा पयले फावटी आपल्या काळजां सेवन ती संतोष पावता आसतना आज संभ्रमाच्या वखदां हांगासर असली सोबीत केक कतरन ती एकामेकांक वांटून संतोष पावोवंक आयते आसात बाय ॲस्ट्रेल आनी बाय नियोरा 3, 2, 1 या स्टार्ट रावा इंडिकेटर्स फोन आड़ी आपल्या दोन दिया हांगासर भुरगीं सांगता एकामेका संभ्रमाची केक वांटूंक संतोष पावतात डॅडी मम्मीक आजी आसात नायक सड्ड दिनाका शुगर आसा जाल्यार
बाबा एन्सल आणि बाय डिओरा आसा तांकां दिजे पण डॅडी मम्मी कितकेशे भुरग्यांक दी आपण आतां भुरग्यांनी दिली एक्चुअली भुरग्यांक तुमी पयलें दी जाय आसलें होय तांणी दिवचें न्ही तुमी दी जाय आसलें संभ्रम तांचो या आता डॅडी मम्मीला का जालें पोदोर मदलेकार सांगात आदी या थँक्यू बाबा एन्सल आसा दी रे बायक दी ना दोगांय बायक दी डिओरा सांगता राहा बड्या सक्कट सांगता राहूया एक तास फिर आम्ही गाड्या सांगता राहा या देव बरें करूं जायकान बसका स्वीकार करची आयते आसात हेने केटरस हांगासर केक आनी वायनान आमच्या समोर ह्याच वक्ताक मोगाच्यान आनी एक केक आसा ताच्या फुडें आनी एक केक आसा मनेस्त सिरिल आनी मनेस्ती अश्विता मेल्लो ती कशें उबे रावप आपण थंयसर संभ्रमा पैकी संभ्रम मोगाच्यानो लग्ना दिसाचो संभ्रम मनेस्त सिरिल आणि मनेस्तीन अश्विता मेलो लग्न जावन कितलो तेंप जालो 14 वर्सां 14 वर्षां मद्मे आद येपा गायनी ಮುರಾಣಿಗ್ ಮೇ 6th ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೇಕ್ ಮೂಲುಂಡು ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿಯರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು तुम्ही संगत फुडे येवचे संगत मुखार आपल्या त्या भशेन मनेस प्रवीण आसा मनेस तीन अशंत तुम्ही सांगत आहे आपल्या तुझे डॅडी मम्मी तुझी डॅडी मम्मी सांगत आपे नाका वन्नी येवंक जायना जाल्यार नाका तुम्ही सांगत तुमी मुखार या त्या दिसाचो देडो वा देडी आसात गी तर देडी लागीं आहे देडो ना न्ही गी तूं इशिने रे बा या सांगता इशिने त्या दिसाचो संतोष आज परत एपणी जिवाळ करचो तुमी जायत गी मानेस्त सिरिल आनी मानेस्त तीन अश्विता मेलो आमचे समोर तांच्या 14 वर्साची केक करूंक आयती आसात या Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations. बरे लग्न संभ्रमाचे उल्हास तुमकां पटयता When I tell सांगता everyone तुम्ही that सांगता you're केशे in तुम्ही love बसा with me. केक दिया Congratulations and jubilation. I तुम्ही want तिके the बसा world to know I'm happy as can तुम्ही बसा मा बसा I was afraid तुम्ही शिने या तिके लागी आपल्या वैरोसा that I was मगचनो आता दिसता कशें दिसता इतेंच्या तो जंडू पोसा मातमायर या पुरलो दिसतर अभिनंदन उल्हास म्हणटा दायकन बसका स्वीकार करची वचना ऐतिहासात मोहम्मद केटरस इंडिकेटर्स आमच्या समोर हांगासर वायन आनी केक करतात संभ्रमाची आमी दायकन सर्वांनी स्वीकार करची होस्ट
DJ Dylan. आणि केटरसाच्या कारभारी हांगासर केक आनी वायन आमच्या समोर हाडटात. मगाच्यानो केक आनी वायन त्या मोगान आनी संतोषान एकामेका वांटोवन खाण घेवसो एक बायलो गुर्त जावन आसा. येदोळसो केक हांगा खातर एकामेका वांटोवन ती संतोष पावली. वायन असो ग्लास तोंडा वरच्या फुडें कितें तरी बरें उलयचें बरें मागास मेळ्ळी आशा आनी अत्रेक आम्हा सर्वांतय. तरी आम्हा सर्वां तर्फेन हांगासर बरें मागोवंक बरें उलोवंक एका फादऱ्यापाक हांगासर ताणें वेंचला. कापोचेन मेळाचे ते जावन आसात. उडव्या फिरगेचे विगार भोवमानाद एक बाप फॅड्रिक ब्रॅक्स हांगासर फुडें येतले. हांगासर गेले त्या आयतारा पयले पटी जेजूक आपल्या काळजांत सेवन आज संभ्रमा चर्चा ह्या दोगांय भुरग्यांक बरें मागोवंक बरें उलोवंक आमच्या नवें फादर फुडें येवच्या विनंती. दोन कुटुंबांक आनी दोगां भुरग्यांक बरें मागच्याक आनीक तांकां बेसांव दिवच्याक ह्या दोनपरांच्या वेळा हांगासर हजर आशिल्ल्या सर मोगाच्या आनीक मोणाच्या आनी घाणाच्या मनशांक तुमकां ओवळ्यांक कुटुंबा तर्फी डिमेल्लो केल्या आनीक फेर्नांडीस केल्या कुटुंबा तर्फी गरम गरम प्रणाम. पावले गे चड गरम नाका बायलें वातावरण इल्लें चड गरम आसा. तुमी मागाणान गे म्हण दिसता पावसा खातीर मागतात गे मागीर पावस कित्याक येना काल राती येयला गे. हांव एक रीत सांगता मागोवंक त्या प्रमाणे मागतात गे. पावसा खातीर मागता आसतना छत्री धर मागा खंडीत येता. गरम गरम इल्लें आसा कोणा थंड पिवण सरशी मागीर आसल्यार वण्णा चड गरम जायनाकात. इल्लोसो त्याग केल्यार वण्णा आनी इल्लें आशा जाल्यार पियेल्यार वण्णा तोंदरे ना ते. पूण भुरग्यांच्या मोगान तुमी गरम जायचे कित्याक म्हळ्यार तुमच्या मोगाक तुमच्या उपस्थितीक तुमच्या बेसावाक ती आशेवन आसात न्ही गे पुता. एस्रील आनीक नियोरा तुमकां आमचें बेसांव जायचें न्ही गे. पळय कितल्या सुबीत आसच्या तोंडार सांगतात.
त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो, 2 आंज्या सारकीं बाळां भुरगीं बायां हांगासर आसात आशच्या तोंडाची. एक डिमेल्लो केल्या कुटुंबांतलें आनी एक फेर्नांडिसान केल्या कुटुंबांतलें. अप्पूरबायची कुटुंबां, अप्पूरबायचीं भुरगीं, अप्पूरबायचो भाऊ नियोराचो भाऊ न्ही भयण न्ही भयण आनी अप्पूरबायचो भाऊ एस्ट्रिलाचो. बरीं भुरगीं न्ही गे, बऱ्या कुटुंबांतलीं. वय मो कलरफूल भुरगीं वय मो, वंडरफूल भुरगीं वय मो. ते कलर आनी वंडर तशें तुरोवन दी. ताच्या बराबर पोर मेच्या 3 तारखेक जावन क्रायस्ट फुल्ल जाल्यान ती. क्रिस्त तांचे भितर वचोन भरपूर तरान आसा, बरोवन ओमतोता. ती दादोसकाय आमचे समोर आसा. त्या देखून तांकां बरें मागच्याक तांणी नेणटीन जाल्यार आवय बापायच्या सांगातपणांत आनी बेसांवांनी जेजू क्रिस्ताक पयलो स्थान दिला. वय की न्ही? देखून तांणी पयलो कुमगार सेवला. तांकां एक ताळयो पेटया. तुमच्या हातान ग्लास आसा जाल्यार तुमची काळ रायिल्ली ती धडपडून दित. एक मागणें तांकां मेळोवन दी. त्या खातीर तुमकां कळीत आसा ही भुरगीं कशीं गी म्हणून. ह्या शेजारांतलीं, वाठारांतलीं, वाड्यांतलीं, ह्या पिरगजींतलीं मोवाळ भुरगीं वय मो, बरीं भुरगीं गे, बरीं भुरगीं गे. काले म्हणटाय प्रवीण, तुजें तूं बरें गे. सिरील बरें भुरगें गे. एस्ट्रील वय. हांवें चिंतलें म्हाका हांची वळख नातल्ली. हांगासर येता वरेक हांगा मुखार आयलें आनी बेसांव मागलें. म्हाका भारी रुसलें. हांवें चिंतलें आतांची भुरगीं इल्लीं रोसाळ आनी मसाळ आसात न्ही म्हूण सांगून. वय आतांची खाणां रोसाळ आनी मसाळ करतात, पूण ही तितलीं रोसाळ आनी मसाळ नात. भुरग्यांचें रूप आसा तांकां, बरीं भुरगीं पळय. पूण क्रिस्त तांचे भितर येवन तीं मोगाळ भुरगीं जाल्यांत, कुरपाळ भुरगीं जाल्यांत आनी अंजाळ भुरगीं तीं जाल्यांत. वय मो. त्या खातीर तशींच जावन उरोवन दीत. हें आमचें मागणें, हें आमचें बेसांव. हे दीस मस्त कार्यांचे दीस न्ही गे. पुसत उत्तना हांगासर फादर हेनरी आयले. एक किंचें 4थें गे 5वें कार्य उत्तना ताका. म्हजें हें 3रे कार्य. आनी कितलीं कार्य आसा. तुमी सकाळीं सांजेर दनपारां पुसत उत्तना, पात्र्यापांक पुसत उत्तना, आनीक कॅटरिंगरांक, युनीक कॅटरिंगरांक पुसत उत्तना, आनी ताच्या उपरांत हॉलां पुरो बुक्कत. आनी नवें पत्र्याप जाल्लें हे नंतर पळय नवी सरोन बरी धाडटा म्हणल्यार बरी. पत्र्याप हे नंतर मिसां दिवंक, मिसां शर्मावन दिवंक आनी पुरा बिजी जाल्यात. एका संदर्भार, मिसाच्या संदर्भार एक नवो पत्र्याप कुंगार वणतालो खंय. कुंगार वणटा आसतना पत्र्याप काला म्हणटा, तुमी कुंगार काणिनात गे. काला म्हणटा क्रिस्ताची कूड. तुमी कसली जबाब दितात? आमेन. आमेन म्हणल्या शब्दाचो अर्थ कितें? नियोरा आनी एस्ट्रील तशेंच जावं म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक शिंवतली आमी जेजू बरेंच जावन दी म्हणून एक उद्गार आमी देवाक दिवचो. तशें जायजे, तशें जायजे. आनी अशें पत्र्याप कुंगार वणटा आसतना त्या लायनीर स्त्रियो, चलयो, दाटी मोटी शिरपुटां आनी बारीक आसलीं पुरा पत्र्याप नवो पत्र्याप न्ही. कुंगार नव्या पत्र्यापाच्या हातांत तावन कानग्या म्हणून आयलीं. सांब पावली एकडे वांजेलांत उल्लेख करता, आमच्यो कुडी देवाचीं तेंपलां म्हणून. थडीं ल्हानशीं तेंपलां, थडीं व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्ज्यो, थडीं कॅथेड्रलां, थडीं तें कुडी बाजिलिका. तशें पत्र्याप कुंगार वणटा आसतना ल्हान ल्हान कुडीचीं स्त्रियो आनी पुराय आयलीं. एक बाजिलिका सायजाची एक स्त्री कुंगार काडून घेता आसतना पत्र्याप क्रिस्ताची कूड ही म्हणूंक विसरलो. कित्याक म्हळ्यार ती सायज पळोवन नवो पत्र्याप न्ही ताका तो म्हणलो, काल म्हणलो गोत्ता गे, ओ क्रिस्ता कसली कूड ही. आमकां हांसोंक इल्लेशें केलें, पूण सिरियसनेस कसलें गे म्हळ्यार आमी विचारूंक जाय, हे जेजू क्रिस्ता कसली कूड आमची. जेजू क्रिस्ताक येवकारिस्ताच्या सक्रामेंतांत शेवची न्ही गे. जेजू क्रिस्ताक शेवची कूड जेजूचीच कूड. जेजूचीच हात आनी पाय, काळीज आनी मोत. वय गी न्ही. जर तर आमी जावंक ना जाल्यार उंडो जावंक ना, मोड ना जाल्यार कुंडो म्हणी जावया. तें म्हणलें गरजेक पडटा. आनी कुंडो जावंक की मोड नासल्यार आज पयल्या कुंभाराचे अभ्यार्थी 2 सुमार आसात.
सगळ्यांचो पयलो कुंभारच म्हणाचे ना तशें जावंक नजो. आज ह्या पयल्या कुंभाराच्यो सक्रामेंत सेवल्या भुरग्यांच्या मोदें रावन म्हाका सांगूंक जाय ओ क्रिस्ता कसली कूड ॲस्ट्रेलाची आनी कसली कूड ह्या नियोर बाळाची. कसली कूड मेच्या 3 तारखे म्हणसर नियोराची कूड नियोराचीच आनी ॲस्ट्रेलाची कूड ॲस्ट्रेलाचीच ताच्यात रक्ता मोसाची. पूण मेच्या 3 तारखे उपरांत ॲस्ट्रेलाची कूड जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक नियोराची कूड जेजूची. जेजू क्रिस्ताची कूड. देखून म्हाका अभिमान भोगता 2 धाकट्या जेजू मदें हांव आसां. ताळयो पेटा ह्या धाकट्या 2 जेजू. मेच्या 3 तारखे उपरांत ती जावन जियेनात, तांचे बरें क्रिस्त जियेता. देखून सांव पावलो गलेतकारां बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 20वी वळीन सांगता म्हाका जेजू सोबे कुसार मारला आनी मुखार मुजे थंय हांवें जियोवचें न्ही, क्रिस्तान मुजे थंय जियोवचें. ನನ್ನಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಯ್ಗಿನೇ ಬುದ ಸಂತೋಷಮು वय संतोषमु वय वय आमच्या जियेंत जियोवचें ताणें क्रिस्तान जियोवचें. मगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका हांची नांवां आयकत आसतना काल म्हाका आज उलोवंक आसा म्हूण चिंतून काल हांवें इन्विटेशन काडलें. पयल्यान दिसलें तांची नांवां ॲस्ट्रेल आनी नियोरा. हाचे विशयान इल्लें मांडे करपूंक स्टार्ट केलो, इल्लें कोणूंक पिकास काडून स्टार्ट केलें. काल जायत गे ॲस्ट्रेलाचे नांवाचो अर्थ, नियोरा म्हणल्यार नांवाचो अर्थ. नियोरा तुका तुज्या नांवाचो अर्थ गोत्ताय? गोत्तू ना. ॲस्ट्रेल तुका तुज्या नांवाचो अर्थ गोत्ताय? गोत्तू ना. ॲस्ट्रेल हो शिरील आसा पळय, ताणें ताच्या नांवाचो अर्थ कुटको काडून ॲस्ट्रेलाच्या नांवाक गोंतला, तशें ॲस्ट्रेल जाला. वय मो वय मो म्हाका कळ्ळें, नांव पळयता नंतर कळ्ळें. हो डिमेल्लो पळय हुशार आसा. तशें ॲस्ट्रेल म्हणल्यार नांव इब्रू भाशेन तुमी सदनां करा, देव आमचो आदार. कळ्ळें अर्थ? देव आमचो आसरो आनीक आश्रय, देव आमचो संतोष आनी दादोसकाय. कालें नांव आश्रय देव आमचो आमचो आदार. ॲस्ट्रेल म्हळ्यार देव तुजो आदार. आमचो देव कोण? जेजू. तूं जावन आसा धाकटो जेजू आनी जेजू तुजो जावन आसा. तशें जाल्ले वरवीं जेजू आनी तुजो आनी मुखार तुजो आदार, आसरो आनी आश्रय. ओके गे. आतां नियोरा चिंता म्हज्या नांवाचें अर्थ कालें गोता. कालें गोत्तू ना न्ही. नियोरा म्हळ्यार कालें अर्थ, कालें म्हूण अर्थ दोन चिंतून दिल्लें नांव तुवें दिल्लें गे, पदर मोदरीन दिल्लें गे, सोदून दिल्लें. नियोरा म्हळ्यार बरें अर्थ आसा. तुमकां कळीत आसा की नियोरा म्हळ्यार? नियोरा म्हळ्यार सकाळींचो सूर्यो. म्हळ्यार आतां तवळ्यो रायला हांगा एक दापान गेल्ल्यान कळना आमकां. नियोरा म्हळ्यार उजवाड, नियोरा म्हळ्यार प्रकाश. म्हळ्यार आसता पळय कितलें प्रकाश आसता पळय तोंडार. नियोरा म्हळ्यार दिवो. जेजू उजवाड. हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. हाच्या काळजान गेला ताका जिविताक उजवाड दिवचो जेजू. तशें जाल्ले वरीन जेजूच्या उजवाड्यांतल्यान चलचें हें नियोरा जालां. त्या खातीर तुका बरें मागता. तुज्या नांवाक बरें अर्थ आसा. दैते तुज्या नांवाक बरें अर्थ आसा. तूं देव तुजो आदार, देव तुजो उजवाड. देखून देवाच्या जेजूच्या आदारान, देवाच्या जेजूच्या उजवाड्यांतल्यान तुमी तुमची मुखली मेटां काडूंक जाय. आतां तुमी चिंतूंक पुरो हांव कापुजीन पाद्र्याक हांगा कसो पावलो गे म्हूण. तुमकां सोयरोंगी पुता हांव. सोयरोंगी बाप्पू गी माम गी आब न्हे. ती आब म्हूण चिंतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां पाद्र्याब आब न्हे. इल्लो सोयरो लागता की दिसता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबाची थोडीं आयल्यात. ती खंयच्या कडच्यान आयल्यात ताणून गोत्तू ना. म्हाका आपयल्यान हांव हांगा आयलां. जावं दी 3 संबंदांनी हांव हांगा पावलां. पयलो संबंद हे ॲस्ट्रेलाचो डाडा आसा न्ही. कोण गो पुता? पप्पाचें नांव कालें शिरील. ह्या नियोराचो डाडा आसा न्ही. कालें गो डाडाचें नांव? प्रवीण. आसो पप्पा आनी नियोराचो पप्पा आनी म्हजो पप्पा आनी तुमचे पप्पा. अशें दादले मनीस. म्हळ्यार आमी पप्पाच्या कुटुंबांतले म्हळ्यार आमी दायज जाणटलीं. आमी दायज जाणटलीं. हांव आमचो दायज जावन आयलां.
आणि आम्हा सर्वांचो दायज जेजू क्रिस्त आणि परच्या दिसा येवकरिस्ताच्या सक्रामेंतान घेतिल्लो. तशें जाल्ले वरवीं तें दायज सांबाळून हांव आयलां. हो पयलो संबंद. दुसरो, आज कोणाचो दीस? स्त्रियांचो दीस गे? न्हय, बिलकूल. आवयांचो दीस. हळ्या हांगासर आसा हाची आवय, आनी हांगासर आसा हाची आवय, आनी हांगासर खंय आसा आपलीन बाय. हळ्या हांगासर आसा आमची दोगांची आवय, आनी थंयसर आसा तांची आवय, तिची आवय. पळय, सर आवयांक बरो दीस, तुमकांय बरो दीस. श्रेश्ठ आवय आमचे आसुंता आसच्या तोंडाचे प्रवीणा कडेन लग्न जावन दोगां भुरग्यांची आवय बापय ती जाल्यार ताळये पेटा तांकां. बरी कितलीं वर्सां जालीं? तांची 14 जालीं, तुमची 11 जालीं. उपरांत जालें गे आसा भयण गे. तूं बाये बरी दिसताय म्हाका. जावं दी दोगां भुरग्यांची आवय. आनीक आवयांच्या दिसाचे प्रणाम तुमच्या भुरग्यां खातीर. दोगां चेडवां भुरगीं दिल्यांत. चेडवां भुरगीं आज आवय बापायची गिरेस्तगाय वाडयतात. देखून भुरग्यां खातीर करच्या त्यागाक साक्रिफिसाक तकली बगयता. आनी हांगासर आसा अश्विता, एक चेडूं भुरगें, एक चेडको भुरगो. एन्सल काल रे न्हीद येता रे, पिक्चर पळयता रे. बायसो कुंगार रे आज. सो अश्विता, तुवें तुज्या सिरियल डिमोला कडेन लग्न जावन दोगां भुरग्यांचें देण्यान दिलांत 14 वर्सां. पयल्यांत दिल्ली बस मोडोवंक ना, धरुल्लो हात सोडूंक ना, आनीक मागीर गल्ली मुदी काडूंक ना. तितल्या ओप्पूरबाचें जोडें आवयच्या दिसा तुकाय बरें मागता. आनीक आमची दोगांची आवय आपोलीन डिसोजा. ती डिसोजा जावच्या पयलें काल जावन आशिल्ली ब्रॅक्स. हेणें कोडमांच्यान तेणें जावन गेल्या पेरमाय, पेरमायच्यान मायडी पडू तावन बाडूर. आनी बाडूरांत जल्मल्लें ब्रॅक्सां गेलें कुटाम 1753 ती ब्रॅक्स आनी हांव ब्रॅक्स. तशें जाल्ले वरें इल्लोसो लूज कनेक्शन आसा आमकां इल्लें लूज कनेक्शन आसा. आनीक तिचे दोग जाण भाऊ कोवेंताचे रुवारी. ते नातल्यार कोवेंत दवना. कोवेंताच्या सर्वतोमुख अभिवृत्तींत जनस आनी विलियम असो उखुल्लो हात आसा. तांकां दोन ताळयो पेटा पळया विलियमाक आनी जनाक. आनी तांच्या मेतेरपणावरी हांव हांगासर पावलां. त्या खातीर ह्या दोगांय भुरग्यांच्या कुडींत डिमल्लो केले रागात आसा, फेर्नांडीसांक केले रागात आसा, डिसोजांक केले रागात आसा, ब्रॅक्सांक केले रागात आसा गो. ब्रॅक्सांक केले रागात आसा. आनी पोर मेच्या 3 तारखेक हांव नाजारेतांच्या जेजूचे रागात आसा. पळय ऑल मिक्स. तशें हांव तुमच्या व्हडली मांयच्या कुटुंबांतलो म्हळ्यार गोत्रांतलो, मम्मीच्या कुटुंबांतलो म्हळ्यार गोत्रांतलो, पप्पाच्या कुटुंबांतलो म्हळ्यार दायजांतलो. तशें गोत्रांतलो एक जावन हांगासर आयलां. आनी तिसरें मुख्य संबंद हांव आयलां. आमी सगळीं देवाची. वय गे आमी सगळीं जेजूची. वयमो आमी सगळीं एकामेकाची. देखून देवाची पवित्र स्नानाच्या संस्कार आमकां जाता. पयलो संस्कार आनी सक्रामेंत जेजूची येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता बरोबर आनी एक सक्रामेंत मेळटा. खंयचो गो तुमकां आनी एक सक्रामेंत मेळिल्लो पोर? कुमगार असो आनी कुमसार असो. कुमसार असो प्राजीत असो सक्रामेंत. आनी ह्या दोनी सक्रामेंता वरवीं जेजूची जाता. आनी ताच्या उपरांत सेवेचे सक्रामेंत आसात. मागीर जाय पडल्यार पिडेस्तांची तेलावणी आसा. तशें आमी एकामेकाची जाता. ही भुरगीं तांच्या पवित्र स्नाना वरवीं देवाची जाल्लीं आनीक देवाची ती जावन आसात. आनीक तांच्या कुमगाराच्या सक्रामेंता द्वारे आनी कुमसाराच्या सक्रामेंता द्वारे ती जेजूची जाल्या. आनी आतां एकामेकाची जावंक ती फुडें सरतात. देखून आमचे सर्वांचे बेसांव जायचे. आनी मुखार तुमकां कड्ड्याय रितीन 2 सक्रामेंत काणूंक आसात. आनी 4-5 वर्सांनी क्रिसमसो सक्रामेंत कळ्ळें मू. ताच्या उपरांत तो उपरांतलो तो उडास कसो नाका. आतां इतल्या बेगीन ते बेगीन जाता. जैते गरज पडल्यार मागीर ते म्हातारो जातना आनी एक आसा तो उडास ते इतल्या बेगीन नाका. तशें ते सेवेचो सक्रामेंत तो सक्रामेंत घेतल्या उपरांत एकामेकाची जाता. आतां देवाची जाली मागीर कोणाची जाली? जेजूची. आनी एकामेकाची जावच्याक हांव तुमकां बरें मागच्याक हांगासर आयलां. त्या देखून तुमी उडास दवरा. तुमच्या कुमगारा दिसा तुमकां सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या. ती सर्टिफिकेट जेजून दिल्ली. कोणेंच दिवना. पवित्र सभेनी दिवना, इगर्जीन दिवना, पाद्र्यापांनी दिवना, आवय बापायनी दिवना, पदन मदेन दिवना, आनी दिवना. कोणें दिल्ली सर्टिफिकेट? एक अधिकार, एक पदवी तुमकां दिल्या. ती पदवी जावन आसा आल्तारी भोंवती वेडो घालची. देखून आवय बापाय प्रवीणाक आनीक आसुंताक
सिरिलाक आनीक अस्मिताका उलो दिता. कुंभार तुमच्या भुरग्यांक मेळ्ळा वय खरें. मिसाक धाडटात, कुंभार सेवतात, खुमसा जातात खरें. पूण कुंभार मेळ्ळ्या उपरांत आल्तार भुरग्यांच्या संघाक सोडालिटीक तांकां भरती करा. हांवें सांगलें तांकां ती येदोळ मुसोर आंजाळ जावन ती देवाचें काम करतालीं. आतां आंजाचें काम ना तांकां. आंजाळ भुरगीं वय पूण क्रिस्ताची थापरनाकलां ती जाल्यांत. जेजू क्रिस्त तांच्या काळजान दवरून ती वयतात. तशें जाल्ले वरवीं आल्तारी रावता आसतना थापरनाकल आसा. ही आल्ताराची सेवा करता आसतना जेजू क्रिस्ताचे आनी एक स्टँड बाय टॅबर्नकल जावन ती जेजूची सेवा करतात. देखून आल्ताराची सेवा करच्या तांकां हांव बरें मागतां. तुमच्या काळजांत आयिल्लो जेजू थंयच उरोवन दिता. एस्रील तुज्या काळजांत आयिल्लो जेजू नियोरा थंयच उरोवन दी आनीक तुमकां तो बरें करून दी. तुमी कुंभाराची दोतोन शिकता आसतना मस्तू आसयल्लें आसा, मस्तू मागिल्लें आसा, स्वप्नल्लें आसा. आनीक तुमी पोर मिसाच्या एवकारिस्त सक्रमेंत घरचे दीस मिसाच्या बलिदाना वेळार मागिल्लें भेटयल्लें आसा आनी मुखार मिसान भेटोवचें आसा. सकट जेजू तुमकां पाव करून दी. चड गळाय करिना. निमाणें एकच वाक्य. पयल्या कुंभारांतलो जेजू जिनयेंत पयलो जावंक जाय. त्या वेळार मात्र पयल्या कुंभाराच्या सक्रमेंताक अर्थ आसा. पयल्या कुंभारांत मेळिल्लो जेजू आमच्या जिवितांत पयलो ताळये पेटा पळया. जेजूक पयलो जागो ती दितली. अशें तुमी जागो दिता जाल्यार तुमकां जेजू नाडली सोडवणी प्राप्त जातली, बेसांव मेळटलें. इतलें सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. तुमकां बरें मागता. भोव अपुरपायचें उतरां भोवमानादे बाप पॅट्रिक बॅक्सांची ह्या सोम जोर फिरगचे ते सगळे सांता म्हणा सगळे आमकां उंडा येता म्हणून ताणें विवारसून सांगलां. आनी प्रत्येक तरेन जेजू क्रिस्त आमचो सोयरो इश्ट मात्र न्ही आमच्या थंय रावून आमकां सदांच राखून व्हरता. आनी भुरग्यांच्या थंय नांवां थंय कितें घडसन आसा म्हूण सांगल्या. फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एक कडेन रावा फादर. तशेंच ओमजोरचे वस्ते पदरा पायल्यात भोवमानात एक बाप विक्टर डिसोजा तुमी दायकन हांगासर मुखार येयात. तशेंच फादर हेंड्रे डिसोजा फादर तुमी मुखार येयात. एक घडी सांगाता रावा आपल्या सांगाता रावा. सकयल देवा तितके सकयल या. भुरगीं वयर रावा. भुरगीं वयर रावा. भुरगीं वयर चडा. तुमी वयर रावा. तितके सायडीर रावा. तुमी शीं रावा. म्हाका छनो कंडी जावन ते फादऱ्याप आसात. तशेंच धर्म भयणी आसात न्ही गे. कंडी जावन अभिनंदन उल्हास म्हणटा हांव 2 ताळयो हांगासर त्या गाय फादऱ्याप आसावें ह्या अपुरबायच्या सोबीत कुटुंबाक आमी दिवच्यो. थँक्यू. आनी केटरसाचे कारभारी हांगासर क्लास काडूंक येतात. तुमी तांकां वायनाचे क्लास दिवचे. बाय आश्रयल आनी बाय नेवरा हांगासर आमच्या समोर अपुरबायचें गीत गावंक आयती आसात. हे उल्हास
कासवून हांव संतोषल्या राव 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 म्हज्या काळजांत आज फाल्यां आनी हर एका दिसा राव 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 म्हज्या अज्ञात म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जिवनात राव 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 म्हज्या काळजांत आज फाल्यां आनी हर एका दिसा राव 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 म्हज्या अज्ञात म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जिवनात मेटा मेटानी राग ओळीचा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा सदां तामसो आसरो जा दिसां दीस जो इश्ट जा मेटा मेटानी राग ओळीचा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा सदां तामसो आसरो जा राव 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 म्हज्या काळजांत आज फाल्यां आनी हर एका दिसा राव 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 म्हज्या अज्ञात म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जिवनात राव 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 म्हज्या काळजांत आज फाल्यां आनी हर एका दिसा राव 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 म्हज्या अज्ञात म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जिवनात म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जिवनात गिताद्वारे धन्या देवाक वळशिला आतां सगळ्यांक देव बरें म्हणूंक आयतीं आसात आयचीं अंजाळ भुरगीं तुमकां समेस्तांक बरो दोन पार मागता आयचो दीस आमच्या जिवनांतलो भोव संतोशाचो आनी आमी जीणभर उगडास दवरचो दीस जावन आसा ख्रिस्त आमच्या काळजांत उंड्या आनी वायना रुपार पयले फावटी आयला आनी तो आमच्या थंय सदांच जियेतालो जिविताचे देणे दिवन क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मून जिजू उंड्या आनी वायना रुपांत सेवचे बाग फोव केल्ल्याक धन्य देवाक आमी अर्गा पाटयता आनी आमच्या वाड्याच्या पात्रोन जावन आसच्या लूज सायबिनीक मान बागयता आमी उगडास काडटा आमचे देवादीन जाल्ल्या आबांचो आनी मामाचो तांच्या आत्म्याक ससान विशो मागता ल्हान तावन आज पर्यंत सुखी करतना तीक दिवन शिस्त आनी बक्षी कोणच्या आमच्या मोगाच्या मम्मी आनी डॅडाक देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या संगाता सदांच हांसून खेळून आमकां संतोश बरी करच्या हॅन्सल आनी डियोराक देव बरें करूं उपकार बावरता आमकां मोग दिवच्या माम्मांचो व्हडली मांयचो मायांचो बापूचो मोयशीचो आकयांचो मामांचो आनी सर काजिनांचो हांव उपकार बावरता पदोन मदोनीचो मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां पवित्र ओंकारिस्त दिल्ल्या आमचे मोगाळ विगार भोवमानादीक बाब विल्यम मॅनेजर्स आनी वस्ती येजाक जावन आसच्या
आमच्या विक्टर डिसोजा बापांक आनी सहा पेटोनी केल्ल्या सर्व याजकांक देव बरें करूंक म्हणटा. आमकां कुमगाराक तयार केल्ल्याक, आमकां दोतोन शिकयल्याक सिस्टर शालिनीक आनी बाप विक्टर डिसोजाक उपकार बावरता. म्हाका सदांय दोतोनीक आपोवन व्हेल्ल्याक बाप्पूक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू बाप्पू. आज आपल्या कळमीतनातल्या वावरामध्ये आमच्या आपोणे मांडून घेवन जेजू सांगता आमी कशे जियेचे म्हूण हो सोबीत उतरांनी बरें मागल्ल्या मानादीक बाप फेड्रिक ब्रॅक्स तुमकां काळजातावन दिनवास पाठयता. आमकां सदांच मोग आनी सांगाता दिवच्या गौतमी मावशी आनी निवेदिता मावशीचो उपकार आठयता. आमच्या संतोशान वांटोली जावन आयचे कार्य सोबीत जावंक कारण जाल्ल्या वाड्यागारांक, कुटुंबदारांक, सैर्य दैर्यांक आनी कुमो केल्ल्या समेत एकच उतरांनी देव बरें करूंक म्हणटा. आतां आंजाळ भुरगीं आसली आमी फुडें व्हड जावन वाडटाना बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडून जेजू तूं आमचे संगी राव. तुमचे सर्वांचे बेसांव मागून आमी आमची उतरां आखेर करता. थँक्यू वन अँड ऑल. भोवा पुरबायचे उतरां मोगाच्या नांव तुमच्यो ताळयो सुगळटा. आनी प्रत्येक तरेन हांगासर तांणी देव बरें करूं म्हणटा आसतना बाबानादी बाप विक्टर बापांक एक घडी पळयलें त्या बाळान न्हय गे. वय पळया. आनी तशेंच थंय बाप्पूक त्या इतल्या नियोरान पळोवन बाप्पू थँक्यू म्हळें. पळया मोगाच्या नांव एक देख हांगासर आमी भुरग्यांक काणयेचे. तशेंच थंयसर अक्रिस्तांव भावना आसात. भवानी अक्कायर ಪನ್ಯಾರು ಹಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡ ಪುದ್ದಾರು ಪಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆಡು ನಾಟೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದಾರು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. संभ्रमस्व मुखल्या वांट्यांत गंडी जावन मुखार वचून कृषी होता मोगाच्या हांगासर युनिकेटर साहित्य आसात. थंड पिवण हांगासर आमचे समोर हाडटात आनी ताचे स्टार्ट हाडटा आमी सर्वांनी स्विकार करचें. त्याच वक्त हांगासर डान्स आसा एक नाच आसा न्ही गे. वय आयते रावचें नाचांत कोण सुकड आसा. युनिकेटर्स तुमी आयते रावन मानाच्या मोगाच्या सैऱ्यांक थंड पिवण तशें स्नॅक्स स्टार्ट वांटोवंक उलो दिता. रावा Come from Mumbai, come from Delhi, come from any side, come from Goa, come from Kerala, come enjoy the ride. If you're looking out for a fun-filled holiday, come to Mangalore, Mangalore Mojaya. Hey mama, Mangalore Mojaya. Hey mama, Mangalore Mojaya. Ladies all smiling, gents all dancing nice. Come to Mangalore, Mangalore Mojaya. Ay, 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 na 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 ay. Ay, 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 na 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 ay. Kori roti hot with banguda fry. Festival drums roll out in the sky. Monty Christmas Sati rain. One heart, one beat, one happy refrain. City lights and village soul. मोफामद केटरस आणि केटरसाचे कारभार येतो हांगासर स्टार्ट राणी थंड पिवण हाडटात. आमी सर्वांनी स्विकार करचें. आत्मीय बांधमित्र मातेरला ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇತ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಘ ಸರಪುರಪಾಯಿಸೋ ನಾಸಸ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಯೋರ ಮೊಲುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆಲು ಮೊಲು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೋದು ಸಂತೋಷ ಮಲ್ತದ ತೂದು ಅಕ್ಲೇಕ ಒಕ್ಕ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪणी इत्यात. तशेंच कोण नासात आसा आयतें आसात तुमी आयतें रावचें जायत गी. आमी गडाय करची नाका जायत गी. आयतें आसात न्ही तुमी. या डीजे टिलन आयतो आसाय. या 3, 2, 1. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His soul.
The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Oh, yeah. Barra da tamam melusi, istreti compri. Barra da tamam melusi, istreti compri. Alegna entrada melusi, Cristina sair. Alegna entrada melusi, Cristina sair. Hey! Por amor da voz melusi, eu fico soldado. Por amor da voz melusi, eu fico soldado. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Hey! Anna Maria danza. Rapariga femilusi não se pode nascer. Rapariga femilusi não se pode nascer. Como a pera verde milusi não se pode comer. Como a pera verde milusi não se pode comer.
chão. Cuspir no meu peito, me luz e rega e coração. Cuspir no meu peito, me luz e rega e coração. Ai Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Voices Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Last time, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. अपूर्व सोना सांगा सर ऑस्ट्रेलिया नियोरा सोबे सर भुरग्यांनी केला असता कोणाच्या हातान ग्लास नाद ताळयो देवन उल्हास पटोवचे चक्कड रावा भुरगे थंयच राव कोणी वचना नाकात इतलो अपूर्व सो नाच तुमी केला तुमकां कितें तरी झीज न्ही गे होय हांगासर अश्विता फुडें तांकां भुरग्यांक घेत आसा ती तांकां कितें गिफ्ट आसा तें तुमी दिवचें सबितर आणि या सक्कड भुरग्याने अपूर्बाई सोड नाच सांगत सर सदर केला तुझे नाव काय मा डेनिका डियाना रेलिशा डिओरा एरन डेल्विन एन्सेल मगचनो अपूर्बाई सोड अक्टुले नेंटुले या भुरग्याने हांगासर नाच केला असता आम्ही संतोष पवी हांगासर अपूर्बाईचें गिफ्ट दिते आसात नियोराच्या आणि आष्ट्राच्या हातीन दिया ती दिवन दित भुरग्यांक या गिफ्ट मेळ्ळें भुरग्यानो पण तितकेशे गिफ्ट वयर दाखया बड्या एकादा सक्कड गिफ्ट वयर दाखया या थँक्यू देव बरें करूं पस्का स्वीकार करची आनी एक आसा रवा आनी कितें आसा रवा आनी कितें आसा हो भुरग्यां बारी चान्स आसा मेळ्ळेंगे सक्कड भुरग्यांक गिफ्ट मेळ्ळेंगे आता दोन्ही हातांनी दोन्ही गिफ्ट वयर उखला या तिके मुखार ताका एनसीटा बायन मुखार येजे काही एनसीटा बाय काही आवडो डान्स न केल्ले हांगासर राव एनसीटा बाय आं तुय राव मा सांगाता राव या तू उखल नाका जायते थँक्यू भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव खुशी नाही गे संतोष जालो नाही गे आणि स्नॅक्स आणि स्टार्टर कावी येता तुम्ही मग जण एक गेम घेता मग जण निकेटर सच करबारे कोणाय की स्टार्टर वा कितें मेळना जाल्यार तुमकां थंयसरान दितले सुलो बाय सकेळ बसले कडेनच आमी खंडीत जावन वॉचां बांदता आनी वॉचांत आमकां टायम कळीत आसा तरी की म्हाका हांगासर वॉच आसा जंय तरी की रावुल्लें वॉच कोणाडे आसा तांकांय भोवमान रावुल्लें वॉच कोणाडे आसा तांकांय भोवमान आसतलें तुर्तान कानून मुखार येवचें ಒಂದು ದಿನ ಗಡಿಯಾರ ಏರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರ ಲಾಪುಂಡು ಗಂಟೆ ಪೋಡು
ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂತ ಉಂಟು ನೋಡುವ ನಾವು. ರಾಹುಲ್ನೇ ಓಚ್ಕೊಂಡೆ ಸ ಹಾಂ ಮುಖಾರಿ ದಟ್ಟು ಮುಖಾರಿ ಕಾಣ್ಗೆವನು ಮಮ್ಮ ಮುಖಾರಿ आपल्या या तुम्ही वच्या हातांचं बांध्या हाताकच बांध्या सक्कड वच्या हाता बांध्या. पहिले डोळे असा. तुमचे नाव बाय प्रियांका आयडाबाई बाय नाव लविनाबाई प्रमिळाबाई दट्टू जे बी लोबो वैलेट बाई आणि कोणाची आंत घेवच्या वय मस्त की ओंडोरले आगे हां की ओडोंग ना होय आता वडिया वडणी तोंदरा हांगा सर तुमचें नांव बाय तुमचें नांव सुनीताबाई ताळयो मोगाच्यान आमी हांगा सर दिवया मोगाच्यान ह्या समन्माच्या कार्यांत एक बरो कार्यनिर्वाहक आसा आनी भोव अपूर्बायसो म्हज्यासो मित्र एक मनेस्त संतोष टिकोस्ता. एक गाडी बरं तुम्ही हांगासर येया. एक गाडी बरं हांगासर येवचें प्लीज. म्हजो मित्र जावन आसात ते ह्या कुटुंबान मोगान हांगासर हजर जाल्यात. सर हांगासर तुमकां हांव टायम दिता. तांचो टायम नाका आमकां. 11:35 ताच्या लागीं कोणाचें वॉच आसा तांकां तें भोवमान तुमी दिवचें. 11:35 कोणाचें वॉच आसा तांकां तुमी भोवमानाक विसचें. $11:35 35 दट्टुको या दट्टू पावस जाता मनेस्त जे बी लोबो हांगासर हांकां भोवमान पावस जाता. आतांत आमी भोवमान दिवचें. हांगासर भोवमान दिवचें. रावा सर मनेस्त संतोष टिकोस्ता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव 2 ताळयो तुमकां म्हजें नांव हांव तुमकां दिवता. मोगाचेनो खंडीत जावन आज स्त्रियांचो दीस म्हणटना हांगा फादर पाणी उडोवंक सांगलें आनी खंडीत जावन आमकां खुशी. आमच्या घरांत ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಜೈಜೆತ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿರಿಯರ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ स्त्रियो म्हणटासतना तांकां केस आसात आनी लंबू पंती कोणाची आसा मल्ला जडे एरेक रावंडो अकले खंयची भोवमाना उंडो कोणाच्या माथ्यार मस्त लंबू केस आसात. आ स्त्रियांचो दीस जाल्लेवरूय तांकां भोवमान दिवंक कशें वता मल्ला जडे ಏರ್ನ ಉಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ एज कितली जाता ल्हान भुरग्यां तावन व्हडा भुरग्यां स्त्रियो मा दादल्या जायना दादल्या कडेन केस आसतात. स्त्रियांचो दीस स्त्रियां खातीर खेळ तेगेन बले अक्का इर बले बले इर न्हू प्लीज बले पळया हांगासर पांत्यो लंब कोणाच्यो आसात. या मुखार रावा आनी कोणाच्यो मल्ला जडे ಏರ್ನ ತರೆಟುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರ್ಪುಣಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ತದೆ. ಯಾ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಣಿ ಗೌತಮಿ ಅನ್ಸೇಟಾ ಜೇಶಲ್ ಪ್ರಣೀಕ್ಷಾ ಸಾತ್ವಿಕಾ रेलिशा ಅಶ್ವಿನಿ. आता हांगासर अपूर्वायच्यांची तोंडां दिसता न्हय गे. हय बले इरला बले ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ निवेदिता आता तोंडां दिसतात आमकां कॅश दिसा जाय न्हय गे. तुमी तितकेशे तिरक तुंदले तुका मातेला अंची म्हणे तुंदले. या हांगासर लंबू पंती कोणाची जड्ज तुमी जावन आसात कोण हांगा गे अश्विनी गे कितें म्हणटात हांगासर कोणाची आसा हांगा आनी सिटां आसा कोणाची अश्विनी या फस्ट भोवमान हाका दिता हांव 2 भोवमान हांव दिसता 2 अंच्यानी उंतले. फस्ट भोवमान हांव उलोंडो आनी दुसरें भोवमान कोणाक गौतमी गे
हांगासर कन्फ्युजन जाता म्हाका हांगासर एक गे केस लांब आसात गे हांगा तशें राव हांगा तर राव पाटी म्हळ्यार राव जावं ना जड्ज जावं ना रावा आनी सिटा तिके पाटी गौतमी पिरावेले ते हां ह्या पैकी कोणाची फांती लांब आसा फादर वेबेर नाजाल्यार न्ही तुमी गॅस करा कोणाची आं गौतमी म्हण कोण सगळं म्हणटात आतवर गौतमी कोण सगळं वर दितात गौतमी अनसिटाक मेळटलं अनसिटाक या पंताच्या बाई या अच्छा नाव घाले प्रणीक्षा कोण बहुमान घालता बड्या प्रणीक्षाक काय तोच बोले प्रणीक्षाक इल्लेशे अनसिटाक गौतमीक बड्या कोणाक बहुमान पावस जाता अनसिटाक बहुमान पावस जाता या थँक्यू हांगासर दोन बहुमानां दिवची हांगासर आनी एक बहुमान राणूची बहुमान येता रे कावा निको करपा बक्का दोन बहुमानां हांगासर भुरग्यां समेत तुमी दिवची सांगात रबा दोन ताळयो दिया आमी तांकां इतल्या बऱ्या रितीन ते मुखार आयल्यान ताटी पडटा का या थँक्यू मग म्हाका एक 8 या 9 जणांनी फुडें कोणूय जाता 12 वर्सां वयल्यानी 17 वर्षाचा बॉक्का मित्त दाखलो वर्म जನ ಎದುರು ಬರಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಸುಲಭದ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಮ ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ತುರ್ತಾನೆ ಒಳ್ಟಾಡು ಸುಲಭ ಕೇಳಿ ಮುಖಾರಿ त्या गोष्टी सैरी आसात वस्तून सैरी आसात बाय येतो तुंतू या वर्म जना मा कोणीही जाता स्त्रियो जातात दादले जातात कोणीही जातात तुर्तान फुडें येवचे 9 जणां मुखार या 9 जणां मुखार येवचे नंबर 9 मुसर चान्स आसा विज्ञेयात गळाय करची नाका आमी मागीर जेवणा वेळ जाता तुर्तान फुडें येवचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि एकल्या चान्स दिता दाक एक चान्स दिता तिक्केशे तिशेन आसा तिक्केशे त्या गोष्टीन आसा तिके त्या गोष्टीन रावा हांगासर सोबीत बऱ्यो रुचीक मोसंबी हाडल्यात आनी ताच्या पयलें तुमची नांवां सांगची हांगा तो न्हू तुजें नांव मा शोना डिसोजा शेनॉन विल्सन लसरादो वाल्टर सल्डाना रेशमा ऐडा मेनेजेस अपोलिन मार्टिस फिलोमिना लविना अनसिटा आनी हांगासर कोणाक भोवमान पळया आमी आतां हातीं मोसंबी दिल्यात पळोवंक तरणे आसात रुचीक आसात ते खावंक सांगना तुमी हातांत खाण घेया बरें पुसून खाण घेया हांगासर अपुरबायचें फोटोग्राफी आसात लायव्ह जाता येत आसा ते कशे तुमी मोसंब्यो सक्कड आनी हाती मुखार काणयचे मुखार दाखयचे जालें गे ये कुण्या गे या ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು गे प्लीज या ಒಣ್ಣೆ ಆಸಂಜಿ ಹಂಗೆ तू हंगे वडना मिस जाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सांगलें 11 आयलीं वडना या मोसंबी मुखार दाखया बड्या मोसंबी मुखार दाखया 2 ताळयो दिया मोसंबीक तरी 2 ताळयो दिया आमी या आतां हांव 3 2 1 म्हणटाना तुमी सोलूंक सुरू करी जाय सोलचें न्ही म्हाका लंब साल काण दी जाय लंब साल काण जाय दिजे कळ्ळें जाय गे या ಉದ್ದ ಚೋಲಿ ಬರೋಡಿ ಅಂಕ ಉದ್ದ ಚೋಲಿ ಏರ್ ನಾವು ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ತು ಆತ ನಾಕ 3 2 1 ಡಿಜೆ ಡಿಲನ್ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ कसल्याकडे तो नाम इल्लो होता वाजया लंबू साल कोण करता तांकां बहुमान Put me up
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप. साल जायचंय म्हाका तुवें सोडलाय तूं आउट. हांवें लंब साल जायचंय म्हणलें. या आतां कोणाची लंब साल आसा तुमी तरी सगळ्या लगीन दवरया बड्या. कोणाची लंब साल आसा? कोणाची आसा? बटेटो मुखार ये. आपूण नाकात तशेंच मुखार दाखया. या मुखार या. कोणाची लंब साल आण तूं आनी कितें सोलता येताय गे. या तट बटेटो तुगे मुखार ये. या आनी जावन ते मुसंबी तुमकांत जायते मुसंबी तुमकांत वचमा. थँक्यू. या हांगासर तेगा जाणांची लंब साल आयदोळ सायल्या तुजी पण दाखय. हां तुजी मोटवी हां. या ह्या पैकी कोणाची लंब साल फादर हांगासर फादरा पासात. फादर दाखया फादरा पा दाखया. फादर इतके मुखार या. सेंटर गे. कोणाची हांची? या मनेस्तीन अपोलिन मार्टीस हांकां भोवमान पोव जाता. भोवमान तुमी ह्याच वेळार दिवचें. हांगासर बाप फादऱ्या त्याच्या वयसल्या फादर तुमी ताका इकडे मुखार या पड्या. बाब विक्टर मुखार येतात. एक काणी ल्हानशी काणी ह्या कुटुंबांत स्विकार करतात. मुखार येवचें. अकरेच्या खेळाक येता मोगाच्यान अकरेचो खेळ. तुमचे कडेन मोबायल आसात. मोबायलाचे नंबर ॲड करचे कुडसूनचे आनी कुडसिताना एक ನಂಬರ್ मेळटा. ನಿಕ್ಕಲ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋಣಿ. ಕುಡಿಸು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಅಮೌಂಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ದು ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು. ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಆಸಾತ್ 10 ನಂಬರ್ ಉಂಟು. 10 ನಂಬರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಸಿದ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ನ ಏರ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಪಡ್ಯಾ ತಿಕ್ಕೇಶ ನಂಬರ ಕುಡಿಸಿಯಾ ಪಡ್ಯಾ 9481 ಕುಡಿಸಿ ಮಲ್ಪಣಿ 9481. ಹಾಗೆ ಇರ್ನ ನಿಖಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ನಂಬರ್ನ ಕುಡಿಸೋಣಿ. तुमचे नंबर ಕೌಂಟ್ ಕರಿಯಾ. 10 ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ 4 ಇಂದ 10 10 11 ಬರ್ಕೊಂಡು 10 ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು सगळ्यांचे नंबरां आमकां कळीत आसतात. एक नंबर सांगा कोणाचे? 46 सांगा सर. 33 नंबर एक आयला हांगा सर. 33 ताच्या केवणे कोणाचे आसा? 51 नाही ना 33 आयला हांगा सर. 33 म्हणजे नंबर पायतंड सिस्टर ना ताच्या केवणे कोणाचे नंबर आसा? नंबर 33 सिस्टर तिके मुखार आहे आपल्या 20 32 मुखार आहे सिस्टर मुखार आहे युनिकेटर्स तुम्ही आयते रावचे. थोड्याच मिनटांनी आमी हांगासर जेवणाक उदक दितेले हांव. 33 हांगासर नंबर सांगता कुडसिया 636213 33 हांगासर आयला. हांगासर तुजें नांव वियोला. हांगासर 7349134010 3232 आयला. तुजें नांव अंजलिना. हांगासर नंबर सांगता कितले नंबर मा नाही तुझे नंबर सांग. 83
10165 तिके कुर्सी आगे बड़ा कुर्सी संग नंबर संग 83-101-65-200 26 आयला हांगा सर 26 एक हांगा सर सिस्टर आनी एक नंबर सिस्टर हांगा सर या हां तेंचे नंबर या थँक्यू मा हांगा सर 2 भोवमानां दिता आमी दोगांक सिस्टरचे नंबर सांगता कुर्शी 9606620208 कितले 08 39 आसा सिस्टर हांगा सर तूं ये भैया काय आसा पटींग हांगा हांगा सर दोगांक आमी भोवमान दिता फर्स्ट भोवमान एंजेलिना आकायता तर दुसरें भोवमान वियोला हांगा सर फुडें या भुरगीं मुखार या पळया ते कशें मोदें रावा म्हाका चनो 2 तळयो ह्या भुरग्यांक आमी दिया हांगे या हांगा सर धन्यवाद म्हणून फुडें येता कोण येता देव बरें म्हणून मनस्त सिरियल आमच्या समोर आसात हांगा सर ह्या दोनी भुरग्यांच्या नांवी देव बरें म्हणून आमच्या समोर आयते आसात सर वेळ जो तुमचो जावन आसा सोमेस्तांक देव बरो दनपार मागता उपकार बोवडची 2 उतरां उलोवंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा पयल्यान पयलें अर्घ दिता धन्य देवाक आयचो हो दीस पावोवकर आयचें हें कार्य येसोसी रितीन पोंताक पावल्याक पयल्या कुंभाराची आत्मीक तयारी केल्ल्या आमच्या प्रिगेज विगार बाप विलियम मिनेजस वस्ते हेजाक फादर विक्टर सोस तसेच सिस्टेरियसो उपकार भावोन देव बरें करूं म्हणटा आमचे आपोवन स्विकार कर आमचे वयर मोग दवर हांगासर आजार जाल्ल्या फादर विक्टर डिसोजा फादर फॅड्रिक ब्रॅक्स फादर एंड्री फादर सिस्टर रेनिटा सिस्टर लिडा ब्रदर जॉस्टीन तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी तुमच्या मिसावांक जैत मागता आयच्या दिसाचे मागणे विधी चलोवन व्हेल्ल्या गुरकाराक रोनाल्ड डिसोजा तशेंच वाडेकारांक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा आमकां मनोरंजन केल्ले आमच्या भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमकां सर रितीन कुंभ करची जावन आसात आमची कुटुंबदारां प्रत्येक जावन विल्ली माम आनी जॉन मामाक उपकार भावून देव बरें करूं म्हणटा स्टेज बरी करून सोबोवन सावंड्स अँड लायट्स वदकसून दिल्ल्या वास अरेंजर्स निर्मार्गा आमचो मालक मॅक्सी आनी फ्रांसीस तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसाची फोटोग्राफी आनी लायव्ह स्ट्रीम केल्ल्या डेल्सन आनी आयच्या दिसा रुचीक जेवण तयार केल्ल्या युनिक कॅटरर्स निर्मार्गा हांचोय मालक विन्सी ह्या कार्यान डीजे सांगत दिवंक कार्य सोबयल्ल्या डीजे डिलन निर्मार्गा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा खंयचें कार्य बऱ्या तरान अर्थभरीत तशेंच शिस्तीन जायचे तर प्रमुख कारण जाल्ल्या कार्यानिवराक जावन आसा MC रॉय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा एकाच उतरांनी सोमेस्ताक देव बरें करूं मार्शल आर्ट्स ತರಬೇತಿರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हो पूर्वाचे उतरां मानेस्त सिरियल तुमकां आम्हा सर्वांतर्फे देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या 2 ताळयो ताका देवन उल्हास अभिनंदन तुका म्हणटा देखून आमी सर्व उबे रावचे जेवणाचेर अश्वचन मागत्याक फादर तुमी देखून फुडें येवचें बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सर्गींच्या बापा ॲश्रिल आणि नियोरा यांच्या काळजांत तुझ्या पुता जेजूचे मांस आणि रगत
पयल्या फावटी ती दिवन तांकां तुवें आत्मीक पोशण केलें आनी आज इतलें बरें कार्य जावंक तुजी कृपा आमच्या मदें आसली. दोनी कुटुंबांनी मोगान तांणी हें जेवण तयार केलां, ताजे वयर तुजें बेसांव घाल. हें जेवण सेवतलें आमकां सर्वांक तें माया मोग आसूं दी आनी तुजे पुता जेजूक सदांच आशोवंक आमकां जाय आसली कृपा तूं फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. बाब हेनरी बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेवणाच्या रसमध्ये सर्वांनी एक कडेन बसचें. ह्युमन रायट्साची स्टेट प्रेसिडेंट्स आयल्या, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ಮೇಡಮ್ ಹಸೀನಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ತಳಿಯೋ ಮಗಚನೋ ತನಕ ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಾ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಎದುರು ಬನ್ನಿ सांगता. अड्या सुगुरकार तुम्ही एकडे बरंग सर येऊनचे जेवणाक आम्ही उदाक तुमच्या समोर देऊन खुशी वर्ताव आम्ही. मनेस्तर रोनाल्ड डिसोसा मी एकडे बरंग सर येऊनच्या विनंती असा. तुम्ही सक्कड सांगता या बड्या सांगता या वड्याच्या गुरुकाराच्या हाती उदकाचो चंबू दिया सांगता. आणि वड्याचो गुरुकार आम सर्वांक जेवणा उदा दितात. एस्रेल आणि नियोरा आजच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमाक आजार जाल्ल्या समेस्तांक तिनी कुटुंबाच्या सैऱ्यांक वाड्याकारांक आनी येजाक बापांक जेवणा उदा दिता. येजाक बाप आसात तांकां तुमी व्हरून उदकाचो चंबू दिवचो. जेवणाची मंडळ अशी आसा हांगासर फाटल्या कशी एनिकेटर्स आनी थंयसर 2 कावंटरां घाल्या ते फाटलीं 4 कांतीक कशें देगेन दवरचें. कोणा विश करूंक तांकां आमी दिता. ताच्याके पयलें धाकटुलीं भुरगीं आसा जाल्यार 1 to 10th न्हय गे तांकां गिफ्ट आसा. धाकटुलीं भुरगीं ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ತೈಮಾಲ್ತದ ಎದುರು ಬರ್ಪಣಿ ಯಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು 1 to 10th ತೈಮಾಲ್ತದ ಎದುರು ಬರ್ಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ತುಕ या धाकटुलीं भुरगीं ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಎದುರು बरले तुका कोणा जेवण जायत आनी जेवण स्वीकार करचें. हांव विशींग अवकाश काणयता धाकटुल्या भुरग्यां मुखार पयलां. धाकटुलीं भुरगीं कितलीं जाणां आसात? पळया धाकटुल्या भुरग्यांक गिफ्ट दिया पळया. ಔತಣದ ಸಮಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಯುನಿಕ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು, ಅವರಿಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು. मगचनो वरती खुशी संतोष आज ह्या दोन्ही कुटुंबाच्याक मनेस्त सिरिल आणि मनेस्त प्रवीण आज संतोष पावतात आणि सकट भुरग्यांक ते गिफ्ट दिवंक ती खुशी आणि आशा ते दाखयत आसात. हांगासर भुरग्यांक ते व्हडली मस्त आनी गिफ्टां तांणी दिल्लीं आसात. तांणी जावन असलो मोग भुरग्यांक ते दाखोवन भुरग्यांची आसक्त ती सोडयत आसात. अभिनंदन उल्हास तशेंच सोबीत ह्या कुटुंबाक म्हणून खुशी व्हरता या. भुरगीं मदें रावा न्ही. ॲस्ट्रेल आणि नियोरा मध्य रावा पळया. तुम्ही एक तस्वीर काढूंक फोटो काढूंक आसा. मध्य रावा, उबे रावा. ते स्टेज वयर उबे रावा पळया. स्टेज वयर उबे रावा. ॲस्ट्रेल आणि नियोरा स्टेज वयर उबे रावा पळया. सकट गिफ्टान दिली गे वयर रावा, उबे रावा. डॅडी मम्मी घ्या तुम्ही सांगता रावा. आणि सिरिल आणि प्रवीण तुम्ही सांगता रावा पळया. फाटल्यान रावा, फाटल्यान रावा. भुरगीं मदें घात रावा. मुखार रावा, मुखार पळया.
इतकेशे वयर रावा भुरगीं वयर रावा सिस्टरी राव सांगात राव सक्कड भुरगीं ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ या तू राव रे बा हांगा राव मा या म्हाका छनो कंडीस जावन ही अपूर्बायची भुरगीं जावन आसा अभिनंदन सर भुरग्यांक उल्हास वा म्हणाचे 3 2 1 वा म्हणया 3 2 1 बारीक खुशी थँक्यू पस्का स्वीकार करची सर भुरग्यांनी कोणा विश करूंक जाय एकच लायन करन येवचें एकच लायन करन येवन म्हज्या राईट सायडींतल्यान येवंक विनंती आसा कोणा जेवण जाय तांणी जेवण स्वीकार करचें ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರೋದು 1 ಮಿನಿಟ್ ರಾವಮ್ಮ ಕೋಣ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ 1 ನಿಮಿಷ ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ तुम्ही ತೈಸ್ ರಾವ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ತುರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ कराटे शिकयलो सर जावन आसा दयाकन सर तुम्ही सर ಹಸೀನಾ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ह्युमन रायट्साची स्टेट प्रेसिडेंट मॅडम हसीना मॅडम आमच्या समोर आसा थँक्यू मॅडम कुटुंबातरांनी अकरे घेवचे आजी आनी कुटुंबाच्या सैर्यांनी कुटुंबा समेत मागीर हांव उलो दिता तस्वीर रावचे विश्वमर्पण मरलागा दयमलतದ कुटुंब समेत ಬರ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ कुटुंब समेत येवचे विनंती आसा Visrontina handis vo samramaso mas vonzona trikta zanto
आजवन सोनार त्रे काळजांतलो उपकार बावडूंक कसो म्हजे मम्मी आनी डॅडी सो ताणें सबयल्या क्या सो बाणासो आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूसो येत असताना कुटुंबासमेत या आमी हांगासर तस्वीर काडूंक अवकाश आमी करता फाटल्यान रोवचें स्टेजी वटली आसा तुमचो सहकार आशेत हांव तशेंच कोणाचें जेवण जाय जेवण पयलें काण घेवचें जेवण उपरांत हांगासर अवकाश आसा विशींग आमी अवकाश दिता आशिर्वाद पळय दोड्डा उडोगरे म्हणजे बेसांव मात्र आमी आशेत हांव अकरेक पाद्र्याप आनी सिस्टर आसल्यार हांगासर येवंक आसा तुमी तुमची तस्वीर जावंक म्हाका माईक आपूण हाडया पड्या माईक बसया चेरार बसया तें चेर दवर मा तेंच सोर माई बस माई पणजी आसा आजी आसात माम आसा न्ही गे माम आसा विलियम विलियम माम घे विल्ली माम विल्ली मामाक आपयत आसात हांगासर विल्ली मामा येयलो विल्ली माम घ्या पण न्ही मागीर काडया ताची
ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಸಹಕರಿಸೋದು. ತದನಂತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟು, ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಸಹ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕಾದರೆ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಸಹ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಟ್ರಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ कुटुंबाचा परवागी. कोणाक जेवण जाल्यापर्यंत थंयसर लायम सोडा आसा, सोडा शरबत आसा, थंयसर खाण घेवन जे तुमी. कोणाचें जेवण जालां आंगणी हांगासर येवन विश करूंक आमी अवकाश आमी करून दिता. पण जेवण खाण घेवनात आनी जेवण खाण घेवचें. ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಊಟ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. Tell the town that I was never yours at all. You can toss my clothes and leave them hanging in the hall. You can tell your friends that I was crazy for your love and laugh about it later when you're talking on the phone. You can tell my hands to go on back and feed the cows. You can tell my feet to start walking out right now. You can tell my lips to tell my fingertips tonight they won't be reaching out for you or try to hold you tight. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I don't think he would understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might just blow up and hurt this man. You can tell your mom I moved away to Arkansas. You can tell your dog to chase me down and bite my leg. You can tell your brother Cliff, whose fist is big and rough, he never really liked me and he's wanting me to stop.
your body melt in mine. I'm living in my dreams. Oh, you're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart. Father Henry Father Afghanistan yaकडे बरंग सरे उंचे Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only हेनरी फादर Afghanistan yaकडे बरंग सरे उंचे फादर आइले आतगे my soul. My soul. They say that you know and you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitation never helps. How could this mean anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. One smile, one kiss, two lonely hearts is all that I need now, baby. You're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this mean anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love.
it might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill his man. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. थोड्या वेळान हांगासर डीजे आराम जाता डीजे डिलन आसा सर मोगाची कुटुंबदारां सैरींद इश्ट मित्र शेजारी नासोंक हांगासर अवकाश आसा ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಆದವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲ್ತದ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲದಗಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೇರು कोणे विश करून तांकां आमी हांगासर अवकाश दिता थोड्याच वेळान हांगासर धाकटे भुरग्यांक आमी जेवणां धाडटा विश करूं ना जाल्यार विश करी येता दिसता जायतीं वेंचून काडटा पोळी तो माली दिसता मुळांचो बिजोळी बागेंतल्या फुलांची दोर एक मनशाक रुसलाखूय मोगी काळजां एक जातोच जाता दादोशी देवान निर्मिला तें आमकां बोर मोगाची काणी खुशालकायेन चालली वर्सां मोगाची सुखा दुखान ती वाडली आमची लव स्टोरी ना दुसरें तूं आनी हांव आख्या संवसारान फकत एक तूं आनी हांव फावो जालें नशिबान एक जालें तूं आनी हांव काळजां आनीक मोनान फॉरएवर तूं आनी हांव ना दुसरें तूं आनी हांव आख्या
चितना तुझी तुझी सोबीत काय दिसता डोळ्याशी तुझो वेगळो सिस्टर असल्यात आणि फुडें येतात तांकां एक गिफ्ट आसा इथे बेसांव दिवंक आसा तशेंच तुमकां गिफ्ट दिवंक आयतें आसात हे गुटाम हांव तुजो हानी देवान विचून काडली दोगांयकूय सांगाती बरोवंक आठवीची काणी तुज्या मोज्या मोगाची खुशालकायेन चालली वर्सां मोगाची सुखां दुखां ती वाडली आमची लव स्टोरी ना दुसरें तूं आनी हांव आख्या संवसारान फकत एक तूं आनी हांव फावो जालें नशिबान एक जालें तूं आनी हांव काळजां आनी मनान forever तूं आनी हांव ना दुसरें तूं आनी हांव आख्या संवसारान फकत एक तूं आनी हांव फावो जालें नशिबान एक जालें तूं आनी हांव काळजां आनी मनान forever तूं आनी हांव हो आमचो आंकडो तिकडो वयर सोकला मोगाचो रस्तो झगडोन रडोन मोगा आमी केलो म्हणटात तो मोगूच कुड्डो ना दुसरें तूं आनी हांव आख्या संवसारान फकत एक तूं आनी हांव फावो जालें नशिबान एक जालें तूं आनी हांव काळजां आनी मनान forever तूं आनी हांव ना दुसरें तूं आनी हांव आख्या संवसारान फकत एक तूं आनी हांव फावो जालें नशिबान एक जालें तूं आनी हांव काळजां आनी मनान forever तूं आनी हांव तूं आनी हांव वो ओ तूं आनी हांव वो ओ तूं आनी हांव वो ओ forever तूं आनी हांव ओ बेबी तूं आनी हांव सिस्टरां तितकेशे मुखार या फुड्यान दोगां सिस्टरां आसात आनी उरली कोणूय सिस्टरां असल्यार एक गाडी पण मुखार येवचें एक सिस्टरांक मुखार आपयता फादर जॉस्लिन तितकेशे मुखार येयात मोगाची काणीक दितात काणगेया मोगाची काणी लिखल्या दोगांयनी परगट करया मी उतरांनी हो जीव म्हजो तुकाच निर्मिलो काळजांत वाडलो मोगा वाडो संद्राची सोभाय तुझी मन पिस्मता तुका देखताना लिपी आमी मोगा कुडान घालून थाले जीव म्हजो तुकाच निर्मिलो काळजांत वाडलो मोगा व्हडले मांयची बहीण आसा तिका बसया फुड्यान तिके सांगात रावा मुखार पळया थंयसर फोटोग्राफीक आसा कशें मुखार पळोवचें भरलो मोगाचो कुलकुलो सिरीयल दट्टो इशिने इशीन राव फाटल्यान राव सांगात रावा सकट सांगात रावा फाटी रावा सक्कर फाटल्यान रावा मा
तुझ्या काळजात तुझे काळीस कित्याक सोडून वेला मुझ्या मतीन तुझी स्वरूपनी कित्याक कसून गेला मोतीन मुझ्या भोगनाचो तुरो तूच मुझे जाल्यारच पुरो बांद्या आमी मग सुदरो सांगा जाय तुझो करो मोग जाला गो म्हाका आनी तुका हांव गो तुका तू गो म्हाका सासनाक एकामेका मोग जाला रे म्हाका आनी तुका हांव रे तुका तू रे म्हाका सासनाक एकामेका काळजाची भूक निवून वेतात तुकास देखताना मोतीक मुझ्या सुशेक मेळटा तुकास भेटताना मोगाची पिडा कशी म्हाका दोस्ता खंत बेजाराय आतां पयस जाता काळीस कुशीन आतां ओडून पडटा मोगाचो मेस्तेर सुरू जाता मोग जाला गो म्हाका आनी तुका हांव गो तुका तू गो म्हाका सासनाक एकामेका मोग जाला रे म्हाका आनी तुका हांव रे तुका तू रे म्हाका सासनाक एकामेका मोग जाला गो म्हाका आनी तुका हांव गो तुका तू गो म्हाका सासनाक एकामेका मोग जाला रे म्हाका आनी तुका हांव रे तुका तू रे म्हाका सासनाक एकामेका बा पॅड्रिक ब्लॅक सांगासर आसात तांकां एक गिफ्ट आसा ह्या जिणी एक म्हण पिंतुराय मोगाची काणीक दिवची थँक्यू फादर वापरवायची भलायकी तुमी मागिल्ली आसा सोबीत रूपकार तुजो सोबयता तू कोणी सिस्टरां वा पाद्र्या बसल्यार तुमी फुडें येवचें भेटयता तुका बेसांव दिवचें थोड्याच मिनटांनी हांगासर आमी भुरग्यांक जेवणां धरतले हांव कोणीय विश करूंक आसल्यार त्या एका तुर्तान इशीन येयात ಎರಡು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬತ್ತದ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ तुसलच्या पावलांनी लस्तीत गो मुळबांतली ती नक्तिरा तू काडच्या पावलांनी लजे तरी मुळबांतलो संद्रेम तो नाच तू पावसा पावल्यांनी आंग भिजून हास तू मोंटार हासो रंगीन उतरांनी रंगयतलो सोबीत रूपकार तुजो कोगळी ताळ्यांनी सजयतली मोगा सत्कार तुजो सोबयता तुका ती फुलां भेटयता तुका पायसणां मोग फुलताना परमळटाना वेंगेन तूं
फुसफुस्या गानाक कशे वर्णू प्रेमिका स्पर्शान धलता मन संगीताचे उगम खंय सांगशात कोण बाळाच्या काळजा उडयेक किते म्हणू आवयच्या फुसफुस्या गानाक कशे वर्णू प्रेमिका स्पर्शान धलता मन संगीताचे उगम खंय सांगशात कोण काळजाच्या उडयांनी आवयच्या गानांनी तुझ्या स्पर्शानी मेळ्ळे संगीत पावसाच्या पावल्यांनी रुखाच्या लखणेनी तुझ्या हास्यानी तोवला संगीत सुके पिरलूक एक वारे दिताना उमे सुके सरयेर थेंबे जाताना जमे किरा साळेरी जोडे मोडताना दोळे करमळी काळजांत संगीताचे हुंबले सुके पिरलूक एक वारे दिताना उमे सुके सरयेर थेंबे जाताना जमे किरा साळेरी जोडे मोडताना दोळे करमळी काळजात संगीताचे हुंबले सुकण्याच्या पकट्यांनी उदकाच्या मसल्यांनी उजाच्या